सगळ्यात पहिली धन्यवाद म्हणटा आमच्या काणकोणचे आमदार तसेच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कॅबिनेटांतले की तेंच्यांनी एका फोनाचेर ही सगळी अरेंजमेंट केली. आमच्या कलाकारांक हांगासर सगळे जे एंटायर रवींद्र भवन तेंचे आहा काणकोणचे ते सगळे जाण आतां वचा. आमच्या स्वता कलाकारांनी जेन्ना मिटिंग्स घेताले तेन्ना म्हणटाले काणकोणचे वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन आनी ते पळोवपाक आमकां वचोंक जाय. कित्याक आमच्या जेन्ना पेडण्या तालुक्याचे रवींद्र भवन बांदतात ते बरे प्रमाणे म्हणजे सावंड म्युजीक जावन इलेक्ट्रीक लायट जावन फोकस जावन जे टेक्निकल पार्ट्स आहात ते इम्पॉर्टंट आहात. कन्स्ट्रक्शन्स नो डावट GSIDC कशें बांदून घेतले आपले एक्सपर्ट्स आहात पूण हे बारीक बारीक गोश्टी आहात तांकां जे कलाकार सगळ्याक वयतात तेन्ना प्रत्येक स्टेजीचेर प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार तांकां ते म्हणजे टेक्निकल पार्ट फेस करचो पडटा. नेगेटीव म्हणजे कितें कितें नेगेटीव पार्ट्स आसतात ते. तशेंच आमचे जे आयज दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे कलाकार मोजकेच कलाकार येयले आनीकूय कलाकार येवंक ना कित्याक खूब जाण आहात. सगळे जाण एकी कडेन रावन ह्यो आमचो रवींद्र भवन डिझायन आनी प्लॅनिंग करपाक आमी प्रयत्न केला आनी हे प्रमाणे फुडें सरतात. बरं त्याच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं दोनूय मतदारसंघाच्या वतीन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ तशेंच पेडणे मतदारसंघ एंटायर पेडण्या तालुक्याच्या वतीन तुमचे अभिनंदन करता की तुमी आयज मंत्री आहात आणि तुमचे हालींच स्वेरींग जालां. सो अभिनंदन करत एकदा तुमकां आनी तुमचे अशीच कृपादृश्टी आमच्या पेडण्या तालुक्याचेर आसतली आनी तुमी हे सगळे तुमच्या हातीन जे पोर्टफोलियोज येतले तेतूंतल्यान आमची जितकी कामां पेंडींग आहा ती स्पिडीन कंप्लीट करतले. आज विशेष करून आमकां पेडणे म्हालांतल्यान ते पेडणे दोन्ही मतदारसंघांतले सगळे कलाकारांक घेवन आमचे विधानसभेचे सहकारी अभिजीत बाबा आरोलकर आसा ते काणकोणचे रवींद्र भवन पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. हांव ताचे पयलीं सगळ्याचे आमचे काणकोणकारांच्या वतीन ताचें स्वागत करता. हे सगळे कलाकार तुमचे आयिल्ले आसा तुमचेंय स्वागत करता. की आमची काणकोणकारांची एक खूब मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन ताचें एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही की आमी खूब वर्सां विचार करताले. ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री संजय बार्देकर आनी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केल्ली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इतलें सोंपें जालें. त्या वेळाचेर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी त्यामुळे आनी सोंपें जालें कारण तें म्हज्याच आतां आसलें कारण तें काडून तें दिवपाक सोंपें जालें. आनी तातूंतल्यान एक बरें सुसज्ज आमची 6,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली पूण त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आशिल्ली आनी तें आज पुराय जाल्लें आसा. आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDC किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवाभर जितली रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्सां काडली. ते परत आनी एकदां धरलें आसा तें परत ते जावचें न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा. आनी आज म्हाका बरें दिसता की तुमी पेडणे म्हालांत म्हणजे दोन्ही मतदारसंघाच्या हाजेर पार्श्वभूमीचेर तुमी जेन्ना रवींद्र भवन बांदपाचो विचार करतात आनी तुमी इतलो डीप म्हणजे आज जे कलाकार थोडे सेन्सिटीव जाल्ले आसात आनी हे कायम सरूंक म्हणजे त्या कलाकाराची ज्यो भावना लक्षांत घेवन आसा तुमी ते भवनांतली कलाकाराची संवेदना लक्षांत धरून की बारीक बारीकशी त्रुटी उरची न्ही जी खऱ्या काळाची गरज आसा. आज मोठी रवींद्र भवन जातली आनी टॅक्निकली जर सावंड नासत जर जायत न्ही परत ती प्रॉब्लेम येता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी डिसिजन घेतलें खूब बरें आसा. आनी अजून तुमी म्हणजे जरी तुमी काणकोणाक जरी आयले आमची तें टॅक्निकली जे सपोर्ट करणारे GSIDC किंवा बाकी लोक आसा तांच्या कडेन तुमी बसचें आनी अजून तांचे कडेन तांकां तें निदर्शन आयलें आसत जातलें ती उरल्या अशें आसा जाय त्यो सुद्दां तुमी कवर करच्यो आनी जेणे करून आमच्या पेक्षा सुद्दां तुमचें पेडण्याचें रवींद्र भवन आनी बरें जावचें.